शाळेची घंटीची आबजेण. म्हाका परिचयाची गरज ना, तुमी म्हाका पयलींच बरीं वळखतात. हय, हांव शाळेची गांठी. तुमकां खबर आसा हांव खूब दयाळ. हांव तुका म्हजे विशीं सांगतां. म्हाका वाटकुलो आकार आसा आनी भांगराचो रंग. शाळेंत भुरग्यांक पळोवन म्हाका खूब खोशी जाता. तुमची शाळा सुरू जाली म्हूण सांगपाक हांवें आवाज केलो म्हणटकच तुमी धांवत वर्गांत भितर सरतना तुमची मजा पळोवन म्हाकाय तुमचे वांगडा धांवचें कशें दिसता. हांव भुरग्यां पासत जायते कश्ट काडटां. दनपारचे वतांत हांव तापतां. भुरग्यांचे परिक्षे वेळार हांव भुरग्यांक कितलो माथ्यार पेज घेवन आसतात तें पळोवन म्हाका दूख जाता आनी कोणूय भुरगीं नापास जालीं जाल्यार दोळे भरून येतात. सगळ्यां बरी गजाल म्हणल्यार भुरगीं म्हजो मोग करतात. खास करून निमाण्या वेळार शाळा सुट्टा तेन्ना सगळ्या भुरग्यांच्या मनांत एकूच वस्त म्हणल्यार शाळेची घंटी केन्ना वाजतली आनी वाजली म्हणटकच भुरगीं धांवन शाळेंतलीं भायर सरतात आनी घरा परततात. पूण दीस सदांच सारके उरनात. आतां शाळेंत विजेचेर चलपी गांठ हाडल्या आनी फकत वीज आसना तेन्ना म्हजी तांकां याद जाता.